Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. हे बांधकामाचे टीसीपीन टेक्निकल सँक्शन फाटी घेतला. आता पंचायतीन बांधकाम वाडोवचे म्हूण टीसीपी मंत्र्यान पंचायतीचेर धुकल्ला. पंचायतीक आमी आयज डायरेक्ट केल्लें आसा की आयज आमी टेक्निकल क्लियरन्स जे दिल्ले ते आमी रिमूव केल्ले आसा. तेन्ना तुमी जे लिगल एक्शन कितें आहा ते पंचायतींनी घेवचे हे आयज आमी ऑर्डर काडले आसा. हांव मागता की पंचायतीचे सरपंच पदाधिकारी आसा तेणी ताबडतोब हे इलिगल स्ट्रक्चर जो उबी केला जेणे करून आयज गोंयच्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा ताबडतोब तेजेर लिगल एक्शन घेवचे ते डेमोलिश करचे. मुख्यमंत्री म्हणटा कायद्यान जे बसतात ते करतले. 100% ज्या बाबतीत जी ॲक्शन घेवपाक जाय पयलीं ती ॲक्शन घेतलेली आसा. हांवें सांगलां की कायद्यान जी ॲक्शन जी जाता पळय न्ही रे हांव कायदो म्हणून घेवंक शकना. कायद्यान ॲक्शन घेवपाक जाय ती ॲक्शन घेतल्या आनी उरलेले बी ती ॲक्शन जातली. बांधकाम वडयात जमीन असली तशी करात चर्चेल उलयलो. इलिगल केलां तांकां भितर उडोवपा जाय आनी तें मळपा जाय आनी जे पट थिंगा कितें स्ट्रक्चर आहा तसो आसपा जाय. कित्याक हें सगळें जळपा जाय आपल्या हितून सगळें आमी उडोवपा जाय. कळंगूटचा आमदार मंत्री लोबो म्हणटा बांधकाम वडयात आनी निर्णयाचेर ठाम रावात. It is not only technical clearance, the next procedure should be followed and it can be done, you can expedite the procedure because the due process has been followed and after that what requires you have to stand by it. You got to demolish and stand by it. बेकायदेशीर बांधकाम वडयात म्हूण आमरण उपासाक बशिल्लो आपाचो फुडारी म्हणटा बेकायदेशीर बांधकाम आड लढपी सगळ्यांचे जैत. हे रेव्होल्युशन जे एक्टिविस्टांनी स्टार्ट केल्ले तातूंत भितर जर हांव येवन हांगा तांच्या सायडीन बसून जे उपोशण केलें आनी द वे पीपल गॅदर्ड अरावंड, द वे पीपल सपोर्ट केम इन, ब्लेसिंग आयले, मोग आयलो, फूल गोंयांतल्यान जे लोक हांगा येवपाक लागले आनी गोंयच्यान सपोर्ट येवपाक लागलो ताजो विजय आज.